प्रॉब्लम मरे 2022 आसून हांव एसेंब्लींत एकूच डिमांड घालीत आसलो की म्हाका डायलिसीस जायो मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सींत म्हाका एक हेल्थ केअर सेंटर जाय एमर्जन्सी केअर सेंटर 24 आवर्स आनी म्हाका एम्बुलन्स जाय एक्सक्लुजीव एम्बुलन्स कित्याक बाणाले पंचायती भायर एक एम्बुलन्स आसता 108 बट इट इज कॉमन फॉर एवरीबडी नॉट एक्सक्लुजीव आनी ती एम्बुलन्स हॅज गॉन ओल्ड आनी ऑल ओवर गोवा 108 एम्बुलन्सीज आर गॉन ओल्ड दे आर फॉर रिपेअर वर्क नाव द प्रॉब्लम इज काल जेन्ना हे इन्सिडंट जाले इट इज अ सॅड थिंग एक दूख भोगता एक भुरगो भायर पडलो आनी इट इज नॉट ओन्ली अबाउट फुटबॉल ऑल टोर्नामेंट्स नीड टू हॅव मेडिकल सेफ्टी आनी टू हँडल दीस एमर्जन्सी आज सरकाराक प्रॉब्लम कितें जालो आज सरकार चोरपा पेटलो जमीन कन्वर्ट करून हॉटेल बांदपाक आनी चोरपा पेटलो बेजीक वस्तू त्यो सेटल करपा जायनाय आय गिव अ चॅलेंज टू दीस गोवा गव्हर्मेंट 5 to 7 minutes एवरेज टायमा भितर एम्बुलन्स पावपा जाय कॅन यू ऑल डू दॅट कॅन यू ऑल मेक इट हॅपन इफ नो आय वील कम अप विथ अ नायस प्लॅन हांव तुमकां बसोन एक फाल्यां म्हणल्यार आय वील कम अप विथ अ प्लॅन 5 to 7 minutes ऑल ओवर गोवा देर वील बी एन एम्बुलन्स सर्वीस वीच कॅन बी मेड अवेलेबल बट हें करपा इंटेन्शन आसपा जाय हांव विश्वजीत राणे गेलो व्हडलो फॅन न्हू हांव तेका क्रिटिसायज करता फॉर ऑल द TCP थिंग्स दॅट इज डुईंग but for GMC purpose he is doing a good job. So my request to him is why don't you put this ambulance management system 108 ambulance management system why don't you put it in place in such a way ki 5 to 7 minutes भितर ambulance पावपा जाय कित्याक सोय गोंया at the same time जायते फुटबॉल टोर्नामेंट जाता आनी our clubs our villages are struggling तो फंड एकठांय करपाक 5,000 10,000 एकठांय करून ते टोर्नामेंट ऑर्गनायज करताय एक 70-80,000 to 1 lakh रुपीज जाय पडटा एक टोर्नामेंट करता जाल्यार आनी ते एकठांय करून कोताय पूण तूं जर तर भाड्या एम्बुलन्स हाडपाक गेलो जाल्यार ते भाड्या एम्बुलन्सीक एक 4,000 5,000 6,000 आहा कॉस्ट फॉर 1 मॅच आनी एक टोर्नामेंट करता जाल्यार एक 15 ते 18 मॅच जाताय त्यो गेम जाताय सो वेर इज द फंड अवेलेबल सो दीस इज गव्हर्मेंट्स ड्युटी टू मेक शुअर दॅट सेफ्टी इज प्रायोरिटी नॉट ओन्ली फॉर फुटबॉल फॉर एवरीवेर सो तेंगे एम्बुलन्स मॅनेजमेंट सिस्टम इज अ टोटल फेलियर सगळे एम्बुलन्स बंद जालो आय पूण हेंक जाय प्रायोरिटी ब्रिज बांदपाक हेंक जाय प्रायोरिटी टावर बांदपाक जुवारीचे टावर येवपा आहा कोट्यांनी पयशांचो गूड बट तेज्या पयलीं एम्बुलन्स सारको करपा जाय न्हू लोक उलो जाल्यार टावर चोवपा वयता मरे सो मुगे डिमांड आहा की यू ऑल हॅव टू पुट युअर एम्बुलन्स मॅनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस 5 to 7 minutes तुमच्यान पावपा जाय आज सरकारान सगळ्या हातून चलयलें जाल्यार गोंयभर बोर्ड घायलो तेंगे तो पिंक फोर्स आहा तो 5 मिनटान पावतो म्हूण हांवें जरी तर एक ट्रायल पिंक फोर्सा फोन मारलो न्हू हिंग मारी आलो कसो न्हू तो 5 मिनटान पावता पावना तो रिपोर्टकारान चोवपा जाय ऑल्सो दे आर सेयींग इन 9 minutes पुलीस वील रीच जरी तरी 5 मिनटान पिंक फोर्स पावपाक शकता 9 मिनटान पुलीस पावपाक शकता जाल्यार 5 मिनटान 108 कित्याक पावपाक शकना दॅट मीन्स समथींग इज मिसींग द हेल्थ मिनिस्टर शूड टेक नोट ऑफ दीस एंड शूड टेल अस दॅट बाय डिसेंबर आर यू एबल टू गिव 5 minutes टायम फॉर एनी एम्बुलन्स टू रीच एनीवेर अक्रॉस गोवा करपा जाता तूं गड्या जाल्यार तुवें कोण दाखोवचें ना जाल्यार हांव गोंयच्या लोकांक एक प्लॅन काडून येतलो एंड आय एम कमींग वीथ दीस प्लॅन बाय टुमोरो आय वील कम अप टुमोरो वीथ अ कॉन्क्रीट प्लॅन ऑफ 108 एम्बुलन्स मॅनेजमेंट सिस्टम फॉर गोवा आय वील गिव इट टू द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ ही कॅन इम्प्रुवायज इट ही कॅन से वॉट ही वॉन्ट्स बट इट हॅज टू हॅपन 5 मिनटान एम्बुलन्स पावपा जाय जरी तर अशें करून जालें जाल्यार ऑल ओवर गोवा कसले टोर्नामेंट जावं टेबल टेनीस हेटाय व्हॉलीबॉल हेटाय बास्केटबॉल हेटाय एनीवेर एनी एम्बुलन्स कॅन रीच ऑन टायम so that we can keep this spirit of sports alive we can make sure that boys do not lose their life due to cardiac arrest I think this is the only solution and Goa has to head for this solution